मोचे वाट पळयतासलोय मोचे पापोर उपकार पळय दया काळजार विसरलोय हांव तुजो इबाड्यो पूत मोची वाट पळयतासलोय मोचे पापोर उपकार पळय दयाळ काळजार विसरलोय घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी हे पवित्र मिसाची भेटीन आयज तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विजितासांव मोंतेरो ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लावरेंत आनी गिलेर्मिना बार्बोजा हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची सगळी मागणी आमचीच पासत आमच्या घोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत गांवां पासत देवा मुखार दवरुया. ह्या दिसांनी जे आमच्या गोंयांक जायते कडेन उजो पेटलेलो आसा भोव करून मादेई वायल्ड लायफ सँक्च्युरी हांगासर आजून पासून उजो पेट्टा. जायतीं जनवरां घोडे बेघर जाल्यात तांच्यांनी आमचे भाशेन उलोवपाक जायना बोवाळ मारपाक जायना प्रोटेस्ट करपाक जायना. पूण खेरीत भाशेन मागुया ह्या सगळ्या जीव प्राण्यांक देवान राखूंक सांबाळूंक आनी आमची सृश्टी राखूंक सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. आनी तांचे पासत मागता आसतना आमकां मनशांक फावो तितली अक्कल दी म्हूण आमी खेरीत भाशेन आमचेच पासत जण एकल्या पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. वेचीक पूत घर सोडून हांव वेचोना हें आयज गीत आमी गावून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन प्रवेश केला. भाव भयणीनो आमी सगळीं केन्ना नाजाल्यार केन्ना ह्या वेचीक पुता भाशेन आमचें जिवीत आमकां जाय ते भाशेन जिवन त्रासान पडटा आनी मागीर घोडी आमी रडटा. आमची सगळीं पातकां भोगोस आनी आमचे पातोक रोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागुया. वेचीक पुता भाशेन आमी आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून म्हणुया हांव पातकी मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बायलेन सदांच सांबाळ म्हळी सगळ्या दुदांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या महिमेवन देवा ह्या संवसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसोसर तूंच आमचें जिवीत चलय. तूं आसाय
त्या सासणाच्या उजवाडाक आमकां पावय ही आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोमभोवती आसात मैदाणां. पुर्वीच्या काळात ती चोरवाक वेताली. तशेंच तिका आतां बासोन आनी गिलियाड गांवांनी चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केलें तशें आमकां विजमितां पळयशी कर. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोकडेंच बोगशिताय. तूं पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकूट दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकळूट कर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगलीं आमचीं पातकां दर्याचे खोरीक उडय. मागा आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोय ताचे पोरमणे जाकोबाक विस्वाशी राव, अब्रामांक काकळूट दाखय. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी सोकतेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे अपमान बोगशिता, सगल्या वायटांक ओकोत दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, तो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना, आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. प्रितुमे परस सोद जितलो ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सोरी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गार आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस दोन वसुलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचे शीं येतालीं. आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतूच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून
त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेता बाटान दुकरां चोरूंक धाडलो आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोल्लां खावून तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सुयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसोर जेवून खावून आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमें घेतले आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र वेगीचे वेगीं हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक व्हाणूंक घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावुया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकुलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामुती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबूर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें जिवीत खावून ओगडावून हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, वेंचीक पुताची वोपार आमी जायते पावटी वाचल्या, आयकुल्या आनी ताचेर जायते पावटी नियाळूय केला. आनी जायते पावटी आमी हो नियाळ करता आसतना म्हणलां, आमी पातकी आनी आमी जर तर पातकांतलीं आमची पातक ओळखून घेवन बापा मुखार येयत जाल्यार आमचो बाप, काकलुतीचो बाप, मोगाचो बाप, दयाळायेचो बाप तो बक्षिता आनी परतून घेता. ही वोपार सुरू जाता आसतनाच पयलींच जेजू सांगता, कोण एका मनशाक दोग पूत आसले, तांचे मदल्या धाकट्यान बापाय लागीं आपलें दायज मागलें आनी बापायन काडलें आनी दिलें. जरी तर हो बापूय तूं आनी हांव आसलीं, बापूय वो आवय, आनी आमचीं भुरगीं कोण हे भाशेन येवन आमचें आपलें दायज मागता आनी वचपाक सोदता, पयली वस्त कितें करता काय आमी काडटा आनी दिता. तुमी काडून दितलीं? तुमचे लागीं येवन तुमचो पूत, तुमची धूव मागता म्हजें दायज दी, काडून दितलीं? जाल्यार तुमचेच भाशेन आनी म्हजेच भाशेन म्हाका दिसता ह्याय बापायन केल्लें तें वोपारीन घालूंक ना. मागीर वोपार आनीक व्हडली जातली आसली जाल्यार ताचेर इल्लीशी नदर मारुया. जेन्ना हो पूत जो आयला आनी आतां सांडून वेतलो आनी एक तरणाटो कसो आपलें दायज कशे भाशेन तो वाट लायतलो हें बापायक खबर आसा. आनी देखूनच दुबाव विरेत ह्या बापायन ताका शिटकावणी दिल्या.
बापाय घडी ताचे मुखार पांये पासून पडला, बाबा अशें करी नाका, हें करीत जाल्यार बरें जावचें ना, तुका फुडार आसचो ना, तुका दुसरे नागयतले, हें सगळें सांगलांच आसतलें. तेच बरोबर घडी विचारलांय बीन आसतलें, खंय वेतलोय तूं, कितें कोत्तलोय ह्या दुडवाचें, कित्याक तुवें हें दायज आपणाक दी म्हूण मागता, तुका कितें उणें आसा आमच्या घरान. हे प्रश्न जायते फावटी आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांकूय विचारतात. हेच प्रश्न न्हू दुसरेय वाटेन भोव करून जेन्ना आमची भुरगीं आपणाक जाय तें करूंक सोदतात विदाउट कन्सल्टेशन विथ द पेरंट्स. जायते फावटी आपल्या आवय बापायक विचारिनासतना आमची भुरगीं आमची आयची तरणाटीं खूब हुशार. आयज आख्खो संवसार तांच्या हातांनी आसा आनी एक जरी तर बोट लायलें जाल्यार आख्ख्या संवसारान कितें एवेलेबिलिटी आसा, कितें कसले कसले ह्या संवसारान फायदो आसा, फास्ट मनी आसा, हें सगळें दिश्टी पडटा. आनी जायते फावटी हें जें कितें फास्ट आसा, जें चड फायदो दिवपाचें आसा, तें पातकी. आनी देखूनच आमची भुरगीं तरणाटीं आयज आवय बापायक थोड्यो वस्तू सांगनात. कित्याक आवय बापायक कितें म्हणून सांगतलो, हें वायट करूंक हांव वेतां, वो हें जें कितें बरें करूंक हांव सोदतां, म्हाका मेळपाचें आसा, तातूंत थोडेंशें वायट आसा, हें उक्तेपण जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक ना. आनी जितलेय फावटी आवय बापायक दिसता कितेंय तरी हांगासर उणें आसा, कितें तरी फाल्त आसा, कितें तरी चुकीचें आसा, जाल्यार आवय बापूय थोडे फावटी आपणाचें मन सांगतात. थोडीं आवय बापूय कडेन सुबेज सांगतात, न्हू तें पासून उलयतात. पूण ही शिटकावणी दर एकलो आवय बापूय, दर एक वडील, जीं कोण भुरगीं तरणाटीं आसात तीं आपले वाटेन वेता आसतना तांकां सांगतात. हें जालें आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्यांची खबर. जाल्यार हीच वस्त जरी तर आयज आमच्या समाजाक लायली, जे समाजान जांच्या हातान जुट्टी आसा, वो समाजान जे कोणाक जबाबदारी दिल्ली आसा, जायते फावटी ह्या वेंचीक पुता भाशेन आपणाक जाय ते भाशेन करपाक सोदता. कायदे आसात आमचे लागीं, पूण ते कायदे पाळपाक फाटीं. त्या कायद्यान जे लूप होल आसा ते जायते फावटी वापरून वो नाका जाल्ले कायद्यांचो बदल हें करून आयज आमचें जायतें निसंटन जायत आसा. जे भाशेन ह्या वेंचीक पुताचें निसंटन जालेंच. जी शिटकावणी घडये बापायन दिल्ली, जी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान बरोवंक ना, पूण ही शिटकावणी दिल्ली ती खरी जाली. हो पूत त्रासान पडलो आनी हो त्रासान पडलो तें घडये पयलीं चिंतूंक पासून ना. कित्याक ज्या गांवांत तो गेल्लो दुबावविरेत, त्या गांवची खबर काडूनच गेल्लो. थंयसर बरें बरें जिवीत आसा, मौजा आसा, हें सगळें पळोवन गेल्लो. कोणा लागीं तरी ताणें थंयसर फ्रेंडशीप मारलेली, संपर्क सादलेलो. आनी तरी आसतना ह्या जाग्यार जंय ताच्यान जायतें बरें जोडूंक जातालें, थंयसर तो त्रासान पडलो. खबर नासतना, चिती नासतना आनीक जें कितें जावपाक नाका आसलें तें जालें. आनी आयज जेन्ना आमी हे भाशेन करता, जावं भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं, वो जी कोण जबाबदारी आसलेलीं मनशां, वो आमचो सरकार जेन्ना हे भाशेन हें जाणा जावन नाका जाल्ल्यो वस्तू करता, बेकायदेशीर करता, तेन्ना हें निसंटन आमकां रावताच. आनी ह्या दिसांनी आमकां संवसार भर हें निसंटन दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, असल्या वेळार उलो मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज तुज्या परजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. आमी जायते फावटी आयकलां आनी आयच्या काळार हें सोंपता, स्पेर द रॉड स्पॉयल द चायल्ड. आमी सगळीं जाणा. आनी आयज मिकेस प्रवादी कडेन देवाक शिकयता, स्पेर द रॉड स्पॉयल द चायल्ड. तुजे परजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. तूं बोडी मानना देखून परजा ओगी आसा. कित्याक तूं भोगशिता, तूं कोनवाडायेचो देव, तूं भोगशिता. आनी देवाचें भोगसणें भाव भयणीनो सदांच आसा. पूण कितले पासून आमी तें भोगसणें घेवंक पावता. हें भोगसणें देवाचें सदांच आसा. जितले फावटी आमी चूक ओडकून घेता आनी परतून येता देवाशी. केदी व्हडली आमची चूक जावं, केदें व्हडलें आमचें निसंटन जालां जावं, आमी आख्खें आमचें अस्तित्व पासून घडये ओगडायलां ह्या वेंचीक पुता भाशेन. पूण देव आमकां भोगशिता. पूण आयज आमी असले दोशेर पावल्लीं आसा, जरी तर आमचेर बडी मारिना जाल्यार आमी केन्नाच समजची नात. ह्या वेंचीक पुताचेर बडी पडली आनी ही बडी पडपाक आख्ख्या गांवाचेरूच दुकोळ आयलो.
एक मनशाक लागून आख्ख्या गांवाचेर दुकोड ताका बोडी मारपाक बट हें सगळे पावटी जायना आनी थोडे पावटी जाता जाल्यार आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया समजून घेवंक आमी ही वस्त आनी देवाची बोडी आमचेर जी पडलेली आसा ती समजून घेवन आमी रोडूंक आमचें पातप म्हाका आनीक आनीक आतां तुजो पूत म्हणूंक फावना पूण एक मानाय कसो दवर म्हजे चुरचुरे कोर आमकां जरी तर भाव भयणीनो जायती मिजास आयिल्ली आसा आनी आमचें व्हडपण आमच्या तकलेर मारलेलें आसा जाल्यार आमी हें म्हणूंक पावचें ना आमची चूक मानूनच घेवपाक पावचें ना शेवट निसणटोन आनी कांयच जावचें ना पूण जरी तर आमकां खालतिकाय आसा आनी ही खालतिकाय म्हणल्यार एक करेज ही करेज जरी तर आमकां आसा आनी आमची पातकां आमच्यो चुकी आनी जें कितें आमी चुकीचें केल्लें आसा तें मानून घेवपाक आमकां हें धाडस आसा जाल्यार दुबाव विरीत आमकां देव परतून भरून काडटलो रेस्टोरेशन आमचें जातलें हेंचे भाशेन ह्या पुताक ह्या बापायन आखोच परतून आपलो पूत कसो सांगनासतना ओ ही उतरां उलयनासतना मानलो ताका नवें आंगवस्त्र घालें ताच्या पांयांक व्हाणो घातल्यो ताच्या बोटाक मुदी घातली ताचे पासत जेवण केलें एक दिसाचें न्हू पूण परतून ताका घेवं जाल्यार असलेंच आमी आमचे चुकींतले भायर सरून देवाशी येवं देंवचाराच्या चोपक्यांतली आमी भायर सरून जिविताक येवं आमकां जण एकल्याक सगल्यांक जी कोण चुकी करतात आपणाच्याच वाद्याचीं जाल्लीं आसात आनी आपणाक जाय तें करून वचून त्रासान पडपाचीं आसात तांकां ही कृपा मागुया गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21 किते घालताय त्या ओल्या किते घालताय ते काशी यादिक बाबाच्या हातान किते वेदी दवरताय Mozo Santo Sanido Sogli Moji Jingata म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागार तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव दयाळ बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडवणीचो फोड आमकां लाभूं आमच्या पातकी सैमाच्यो वंडावण्यो दमावंक आमकां बळ मेळूं आनी आमच्या आत्म्यांक गरज आसलेली सर्गीची देणी आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्परांची नांवी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर घोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनः जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. शिडकायतलो बाप आमकां घोडे जायते पावटी मेळ्ळा. थोडे पावटी घोडे भुरग्यांनी आमकां शिटकायल्यात, थोडे पावटी घोडे आमकां ऑथॉरिटी आसा तांणी शिटकायल्यात. पूण आमकां असलो शिटकायतलो बाप वेगवेगळे तरेन मेळ्ळा. जाल्यार तांचें आयकूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य कायम, तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे तरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. तुका चुकोन गेली तुझे तळाय बोल म्हाका पयस सोडून सोड नाका बोले हांव दिशेली तुका चुकोन गेली तुझे तळाय बोल म्हाका पयस सोडून सोड नाका Jesus Padre Monga Salora Ventuka Encona Baduli Bisai Voladari Padre Maga Gayat Magali Boy Naroy Povitroktan Dovosodan Skalsan Pagi Maga Boy Gayat Magali Boy Naroy Povitroktan Dovosodan Skalsan. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तो ओदीक ओदीक रुजू जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सतरायदोरची फाल्यां आयतार, फाल्यां इगोर्जेन फकत 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वाजता. 9:30 वाजता मीस आनी दोतोन आसची ना. सोनवाराक आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लीज मीस इगोर्जेन आनी 6:30 वाजता दाबोलीं कपेलान मीस. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें गायन घेऊया. E6 पेज नंबर 80. E6. मोच्या देवाक दितलो ताचे नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां. तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडवून दिता. तो गागलोतीन मोगान तुका भरता.